सरकारान जी टास्क फोर्स समिती निवडलेली त्याचे चेअरमॅन जे आसा विजय केंकरे जेन्ना पयलीं सुरवातीक घडली हांगासर तेन्ना दामोबाब केंकरे जे गोंयचे खूब मोठे कलाकार आशिल्ले जे महाराष्ट्रान वचून त्यांनी खूब नांव केलें तेंचे सुपुत्र आणि हे स्वतः एक उत्तम दिग्दर्शक आसा आज मराठी नाट्य क्षेत्रात आणि इलेक्शन आपले त्याच्या संबंधी तुमकां ब्रिफींग जातलें फाल्यां जी कमिटीची मिटींग जातली ते मिटिंगेन आमी सगळे जे कितें विचार मांडटले ते परत तुमकां फाल्यां परते तुमचे पर्यंत पावयतले. सर किती ऑब्जर्वेशन कितें आशिल्लें सर तुमचें? हे ऑब्जर्वेशन म्हळ्यार आमी इन्स्पेक्ट केल्या आतां ती पळोवपाक जाय कशें जाता इट इज नॉट इम्पॉसिबल नथींग हॅज गॉन आउट ऑफ हँड कितें करपाचें तें आमी मेळून तातूंत आमी करतले. सी द इम्पॉर्टंट इज द कला अकादमी इंडियांतली वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटोरियम and one of the best institutes. ताजे संवर्धन करपाक जाय आनी ताजे खातीर जे करपाक जाय तें आमी सगळीं करतले. ताका लागून ही आमची कमिटी आसा वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. मातशे थोडे प्रॉब्लेम्स आसत म्हणून ते सॉल्व जातले. But किती प्रॉब्लेम what is sound regarding sound system लिटल बीट ऑफ प्रॉब्लेम रिगार्डिंग द साऊंड सिस्टम तो चेंज करू शकता आमी तातूंत कितें व्हडले कांय ना. सर्टन इंटरनल चेंजीस हॅव बी डन. ते साऊंडाचे एसीचे दोनूय जातले. स्टेजीचे सकयले प्लॅटफॉर्म आहा पळय तेजेरूय विशय आशिल्लो तो कितें जाला? तितलो इम्पॉर्टंट ना ते मायनर ते एक्चुअल परफॉर्मन्स करता न्ही तेन्ना ते जाता ताजो तितलो प्रॉब्लेम मेजर तो इकोस्टिक आनी अकोस्टिक ताजें काम आमी मेळून करता आनी कितें एसी जे कितें प्रॉब्लेम आसा तो आमी सॉल्व करतले. कितें आता इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट तुमी करतले आमी पूण एक दीस परत तुमकां फाल्यां मिटींग वो बी आयज कंप्लीट करून तुमकां मिटींग दिवपाक जाय. इट वील टेक टायम. आता आम्ही पयलीं 2 दीस मेळटले परत आनी आमची मिटींग आज आमी फक्त आयडेंटिफाय केला फाल्यां सगळी सजेशन दितले आनी प्लस मागीर आमी परत आमी आनी आसा म्हणजे दीस वील गो ऑन इतले बेगीन जावचें ना. लिकेज उदक लिकेज जाता भितर आनी जी एसी आसा त्यो वयर दवरल्या म्हणजे एसीच्या फॅनांतली खंय तरी सावंडाक प्रॉब्लेम जाता. ताजो एक्सपर्ट येतलो आनी ते मागीर सॉल्व करतलो. ते कितले बेगीन कन्क्लुजन आमी काडू शकता. कॉन्ट्रॅक्टर कोण आशिल्लो तेंचो कोण मनीस आता वांगडा आशिल्लो तुमच्या PWDचे ऑफिशियल आसले ते मेंबर सेक्रेटरी आमी ते आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टर आमी विशय मांडला. कोणें फाउंडेशनाचे ना कोण कोरिया फाउंडेशन इन्स्पेक्शन अजून कंप्लीट जावंक ना. ना आज येवंक ना तो येतलो. लेटर आशिल्ले की आज येवचे. इन्स्पेक्शन आसतलें मध्ये हय करपाक जाय. फाल्यां मिटींग आसतली ती महत्वाची आसतली. आयज जे कितें आमी ऑब्जर्व केला पळय ते फाल्यांच्या मिटिंगेन डिस्कस जातले. ज्यो कितें त्रुटी आमकां दिसल्या ज्यो कितें सुदारणा जावपाक जाय त्यो फाल्याच्या मिटिंगेन मागतले. इट वील बी मिनिटेड. आणि कोण आसतले मिटिंगेक या तुमी जेन्ना ताच्या भायर कॉन्ट्रॅक्टराक आमी आपयला PWDच्या मनशांक ऑब्जर्व केले पळय ते फाल्यां आयज ऑब्जर्व केले ते तुमी फाल्यां हे करतले. हय फाल्यां मिटिंगेन आमी ते मांडटले. ते सबमीट करूंक जाय. हय ते फाल्यां मिनीट जातले न्ही. इट वील टेक टायम. जेन्ना कमिटीन आमी बसून ते विशय मांडटले तेजे मिनिटींग जातले न्ही ते सरकारा पर्यंत पावतले. इन्स्पेक्शन आता परत आनीक जातलें. इट इज जस्ट इन्स्पेक्शन नॉट मिटींग ऑल्सो. आयज जे सर तुम्ही आयज इन्स्पेक्शन केलें तुमी एक्सपर्ट आहा ह्या गजालीन तुमी सॅटिस्फॅक्टरी तुमकां सगळें ओवरऑल इन्स्पेक्शन करून आनी अशें तूं ओपिनियन दिवं शकना की सॅटिस्फॅक्टरी आसा काय ना. ताका 2-3 मनशां बोलावन मागीर ते पळोवपाक जाय. इट्स नॉट दॅट सिंपल की आज आयले आनी फाल्यां जालें. फाल्यांच्या मिटिंगेंत आमी ताजें मिनीट करून मागीर ताजेर एक्शन जातलें. ते कितले इट वील टेक टायम. 2-3 मिटिंगाचें काम ना. तुम्ही आयज इन्स्पेक्ट केलं तुम्ही सॅटिस्फॅक्टरी आहे तुम्ही इन्स्पेक्ट जे प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केले केले ते करपाक जाय. आनी हांवें हांगा नाटक केलें 38 कृष्ण विला रिसेंटली. ताका लागून एक्चुअल परफॉर्मन्साक कितें जालें तें हांवें पळयलां. इट इज सॉल्वेबल. कला अकादमी इज वन ऑफ द बेस्ट इन्स्टिट्यूट्स इन इंडिया. ती तशी जातली. आयज कितले प्रॉब्लेम तुम्ही नोटीस केले असतील? आमी आसले तितले आमकां लागलेले ते आमी सराक दाखयला
आमकां प्रॉब्लेम्स जाता आहले तितले आमी आतां 2-3 म्हयने जाले प्रॉब्लेम्स काडटा ते सगळे आमी सराक घालता सरान सगळें पळयलां तें आतां ते प्रॉब्लेम्स कशे सॉल्व करपाचे आनी ते प्रॉब्लेम्साची सिव्हिरिटी कितें आसा तसलेंच काम दिलें ताका सांगलेलें पळय तशें तेणी केलां तर सर कितें म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर आसूंक जाय कॉन्ट्रॅक्टर आयज येवंक ना ताका आपोवंक ना हलो येवंक ना ते आमी नोको पूण फाल्यां आसतलो आयजचें कितें आहलें आमी पळय इतले गेल्या 3 म्हयने जाले बोबाव कोत्ता हें सारकें ना तें सारकें ना आतां विजय बाबा अपॉयंट केला ही इज अ व्हेरी व्हेरी सिनियर आर्टिस्ट आमचें काम आहलें की इन्स्पेक्शनान ताका दाखोवंक की आमी कितें म्हणटाले इन रियलिटी ते पळोवंक दाखोवंक सो ही हॅज सीन ऑल ऑफ दॅट आनी ही इज स्टडींग इट नाव अँड ही वील टेल अस द वे फॉरवर्ड आमी ताका सांगला की बाबा हे प्रॉब्लेम्स आहा आनी आमकां आमची कला अकॅडमी आहली पळय तशी जायी आनी ते सरान मान्य केला की तशी जावंक जाय म्हणून समटायम्स यू टेक डिसिजन्स इन हेस्ट तशें जावंक तशें जावपाक जायना दॅट्स वाय वी रिक्वायर टायम सर तुम्ही म्हणले की तुम्ही पहिले नाटक केलें म्हणून हय हां शो केला आतां डिफरन्स कितें आसा सावंड आनी पयलीं इशू आशिल्लो काय आतां इशू जालो तो स्टार्ट इशू सावंडाचो आशिल्लो न्ही पूण आमी आमच्या नाटकात लेपल आशिल्ली आमगेली सिस्टम आशिल्ली तेंची मायक हाडलेली ते आमची ताका लागून म्हणून तुजें लक्ष दिलां न्ही तुमी जेन्ना नाटकाचें म्युजीक ऑपरेट करता तेन्ना तुमचें लक्ष दिलें की सावंडाचो मातसो प्रॉब्लेम आसा अजून मेरेन आसा सावंड सो वॉट एवर इशू आसा ते सॉल्वेबल आसा हय हय डेफिनेटली सो सो मेजर इशूज काय ना म्हणटा तुमी ना Minor आतां correction. तरी म्हाका दिश्टी पडना ना इज अ कॉन्क्रीट स्टेटमेंट तशें आमी करूंक शकना पण आतां जितले आनी दाखयले ते सॉल्व करपा जाय तशें ते मागीर करून जी कला अकादमी जशी आसा तशी अकॉर्डिंग टू यू इट इज अ मायनर इशू सी इशू मायनर काय मेजर तो कॉन्ट्रॅक्टर आयल्या उपरांत आमी तुमकां सांगूं शकता आतां आमी ते आयडेंटिफाय केलें कितें जालां फाल्यां मिटींग तुमची कितल्यां आसतली फाल्यां 11 अकरा मिटींग आसा एसजी कॉन्फरन्स हॉलांत तो कॉन्ट्रॅक्टर येवन मागीर इन्स्पेक्शन परत केन्ना करता आतां ते फाल्यां ते डिसायड करता वी विल इन्फॉर्म येस थँक्यू